सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एक नव व्हिडिओ का पूरा जना काही स्वागत. आजी तन्नी ಒಟ್ಟು भूकೈ शमन जेवतसले एक टेस्टी एक ड्रिंक पळया आम्ही हक्का एक अर्ध चमचे तूप ऊन करचे आणि तांतू भितरी तांबडे कलरा फोव उकड फोव म्हणता तांबडे फोव म्हणता थोडे जन हे खंयचे सुपर मार्केटा मेळटा रेड बीटन राईस म्हण सांगून ते हाडचे तेच जाव का हक्का आमगेल धव पातळ फोव जायना यो तांबडो पोव हाडच्यो आणि ते मस्त तूप घालून अर्ध चमचे तूप घालला पुरो घालून एक दोन मुष्टी फोव घालून हांव भाजून घेता असं म्हळ्यार एक अर्ध कप जो मुक्काल कप फोव घालला पुरा का हे दोन व्हड ग्लासान सर्विंग घे ते सानू जारी लायक क्रिस्पी जावत तशी भाजून घेतला हांगा घे आतां ते काडलें आनी आतां नेलकडलो आका तुमकां भाजिल्ले साल काडलेले नेलकडलो मेळटा तो मेळ्ळा तो काडयेत ना जाल्यार पळय अशी नेलकडलो भाजून ताजी सॉल काण घेतल्यार ते वय जाता. आतां आमी गेलो नेलकडलस ताजी भाजून सॉल काण घेता अशें सानूच जार भाजू का मात्र घे आतां ते वय जाल्ले आनी आतां काजू बी एक 2-3 चमचे काजू बी हे पीसस काडता ते वय तशीची सानूच जारी भाजून घेता. आतां तितलो म्हणटा तो नेलकडलो म्हगेलो लायक निवला हांगा आतां हांव ताजी पुरा सॉल काणांक रेडी करून दवरला ते दोन बी सेपरेट करका नेलकडल्याचे ते सगळेशे नेलकडलो बी करका आनी हाका जावका केळें कदळ केळें बेस्ट हाका आमशिनातील दुसरे खंयचेय केळें जाता म्हण नंद्रबाळ केळें जायना. आतां हांव 2 ग्लास सर्विंग म्हण म्हणला व्हड ग्लासान ते देखून हाका 4 केळें जावका आनी हांव दूद सुरवेकची तापोवन निवोवन फ्रिजा दवरला चिल्ड जावच्याक. आतां हे केळें पळय मिक्सरान घालून बीट करून एक व्हड आयदनान घालून लाट्टणेन अशें करून कुटून घेतल्यार ते हदची सन्न पीसस जावन स्मॅश जावन येता अशें स्मॅश करून घेवका आनी हांव हांगा 4 टेबल स्पून साखर घालता. हे चड म्हण दिशिल्ला ना उणे घालयत ना नक्काचे जाल्यार अवॉयड करयत केळ्यांक गोडसाण पावत जाल्यार ते वय न्हय जाल्यार गोड जाय जाल्यार गोड करडून घालयत खंयचेय जाता. मागीर आमी फ्रिजां भितर चिल्ड करून दवरला पळयाची ते दूद घालचें. हांव हांगा अर्द लिटर दूद चिल करून दवरला. आतां हांव तातूंत अर्द दूद सुरवे घालता आनी समची ते साखर मिक्स जावत तशी समची लायकून मिक्स करून घेता. आतां साखर छान जावन मिक्स जावन भितरी साखर केळें पुराय ब्लेंड जावो मिल्क आमचो मिक्सरा बिलकुल घालच्यान ते मिल्कशेकशी जाता तशें जावच्यान आतां हांव समल आयकून मिक्स करून दवरलें. हाजें नांव तुमी पुरा जना गोत्त आसतलें केरळचे भारी फेमस जावन आशिल्लें अवल मिल्क म्हणटा अवल म्हळ्यार फोव. आतां सर्व करचें कशें म्हण पळया ऑल्टरनेट करून घाल्ले जाल्यार सुरवे ते घाल्ले हे घाल्ले म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना. हांव फस्ट एक दवलो ते आमगेले केळ्या मिक्सचर घालता मागीर पळयाचे ग्लासान भितरी तो भाजील फोव घालता एक 2 चमचे भाजील फोव मागीर ताजे वयरी 1 चमचे ते भाजून दवरलेले नेलकडले बी घालता अशें करून मागीर एक 2-4 काजू बी पीसस घालता. ताजे नंतर बूस्ट जेवो हॉर्लिक्स खंयचेय जाता सॅशेस मेळटा पळय 5 रुपये ते पुराका ना गरकट बाटले आसले तांतूलय जाता बा. आतां एक ते 5 रुपये पॅकेट सगळे रोखत नाका थोडे हांतू थोडे तांतू घालचे आनी वरलेले पळय ते केळ्या मिक्स ते घालचे मुक्काल वासा चड ते घालचे आनी वपास 1 चमचे भाजील फोव आनी ती नेलकडल्याचे बी भाजून दवरलेले ते घालचे आनी वपास वयल्यान वपास 1 दवलो ते केळ्यांचे मिक्सचर वरला वय म्हण जाल्यार ते 1 चमचे घालचे आनी वयल्यान आमी बूस्ट बाकी दवरला ते 5 रुपयाचे दोनींतूय घालून वरला ते वय घालचे हाजे वयल्यान बूस्ट जावका म्हूण ना हॉर्लिक्सय जाता कळ्ळें ते नाका म्हूण आशिल्ल्यान अवॉयड करता बट ते घाल्यार एक रुची विंगड आतां जालें आमगेले वयल्यान काजू बी घालून डेकोरेट केल्यार आमगेले रेडी जाल्ले सुपर जाती ड्रिंक आनी मात न्हय भारी हेल्दी आहे आनी पोटय भरता भितरी केळस नेलकडलस काजू बेसन देखून हेल्दियर म्हूण येता गोड घाला आनी केला एक जाता अशें आतां हें इतलें सर्व करून दिलें ना आमी चिल्ड दूद घालून हें खावची कशी म्हळ्यार हाका पळयाची एक 2 चमचे घालका आनी पळय शोगूर ते वयल्यान घालेले बूस्ट आनी ते तोगूचे एक चूर अशें करून मिक्स करका आनी अशें करून पळय अशें करून 1 स्पून तोंडां घालका. फस्ट आमकां तो नेलकडलो ती काजू बी पुरा खावच्या मेळटा ताजे वटू ते केळ्यांचे मिक्स कशें भारी रुची जाता सुपर जाते वैशाखाक तुम पूरा जन करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूक विसरू नकाची आनी म्हगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जन सब्सक्रायब कराची तुमगेले फ्रेंड्सा रिलेटिव्साक सांगाची. सगळ्यांक धन्यवाद.